गेले 2 दीस जाले कंटिन्युअसली पावस पडत आहा आणि ह्या पावसान बार्देश वाठारांत पळयलें जाल्यार 2-3 इन्सिडंट जाले. एक सकाळी इलेक्ट्रीक पोल जुनो आसलो काणके हांगासर तो चेंज करपाचें काम चालू आसलें आनी काम करता आसतना पोल घातला जे वायरी ओडटा आसले तेन्ना खांब्याचेर चडलेलो एक कामगार झारखंडचो कामगार तो पडलो आनी ताका मरण येयलें. तो वचून पडलो आनी तो सामको सोंपलो. आमी हांगा नासले, आमी ते सायडीन आसले तरी आमकां मागीर कोणी सांगता की तुमचो कोण थंय पडलो. आमी येयले पळय तेच्या पयलीं येयलो जाय पूण काम चलता तुमकां आयडिया आमी ट्रान्सफॉर्मर बंद केल्लो. आमी ट्रान्सफॉर्मर बंद करून आमी गेले शॉटिंग करी. आमी पूण आतां ते नेमको पडलेलो कितें कारण कितें जालें कित्याक कांय खबर तेंचें कितें केलें. आमी तेन्ना सुपरवायजर आसलो न्हू. सुपरवायजर आमी जर टाकून आमी कटिंगाक गेले. हो सुपरवायजर आसले तो आतां ना तेंच्या सुपरवायजर कितें रे सुपरवायझर कितें रे सुपरवायजर सुपरवायझर कितें रे हॉस्पिटल हॉस्पिटल